that video to be given to somebody to be released. And तो DGPक धाडिल्लो आमी. काल आनी एक व्हिडिओ भायर सरता एक्झॅक्टली वेन आय एम एंटरिंग द पुलीस स्टेशन. दाम बाबाच्या स्थानान चीफ मिनिस्टर एक स्टेटमेंट करता की 2 दीस पयलीं म्हणटा आमी सिद्दीकीक अरेस्ट केलो, 3 दीस पयलीं आमी अरेस्ट केलो म्हणटा. SP जो गायब जाल्लो क्रायम ब्रांचाचो तो SP काल प्रेस कॉन्फरन्स घेता आफ्टर सिद्दीकी वेंट मिसिंग. SP क्रायम हॅड गॉन मिसिंग who appears yesterday miraculously, and I started believing in miracles when it comes to Goa police now. त्या मिरेक्युलसान तो काल म्हणटा 3 दीस पयलीं अरेस्ट केल्लो, मागीर म्हणटा 2 दीस पयलीं अरेस्ट केल्लो. देन DGP कम्स टू हिज रेस्क्यू एंड सेज ना मागीर ताका केरला पुलिसांनी केल्लो, मागीर आमी ताका सोडल्या उपरांत आमी घेतलो. सो दीस एंटायर अरेस्ट ऑफ सिद्दीकी फर्स्ट ऑफ ऑल इज एस्केप एंड इज अरेस्ट इज ड्युबियस कशें आमकां दिसता. काल तो व्हिडिओचो टायमींग जेन्ना हांव भितर वता तेन्ना येता तेन्ना कांय गजाली क्वेश्चनेबल जाता. द ऑथेंटिसिटी ऑफ दॅट व्हिडिओ, क्रेडिबिलिटी ऑफ दॅट व्हिडिओ, टायमींग ऑफ दॅट व्हिडिओ एंड सोर्स ऑफ दॅट सेकंड व्हिडिओ हॅज टू बी प्रोब एज मच एज आय एम बींग प्रोब फॉर द सोर्स ऑफ द फर्स्ट व्हिडिओ. सो म्हजी मागणी आसा आमचे चीफ मिनिस्टरा कडेन एज होम मिनिस्टर ऑल्सो एंड DGP SP सगळे जे आज जे इन्व्हेस्टिगेशन करता ट्रिटींग मी लायक एन एक्यूज पर्सन टुडे. And I'm supposed to be a witness and I should be treated with dignity as per BNSS also. As a criminal I am being treated. Whereas the source of that second video, the credibility and timing, आणि जेन्ना एक्यूज म्हणटा ते 2-3 दीस जाले आमच्या कस्टडीन असले जाल्यार तो खंयच्यान काल रिलीज जालो, खंय अपलोड जालो, कशा रितीन तो गोंयांत काल एट एक्झॅक्टली बिटवीन 11 and 11:30 पावलो. आनी सरप्रायझिंगली अरावंड दॅट टायम ओन्ली चीफ मिनिस्टराक ताजेर भाश्य करचें पडलें किंवा केलें. तो BJPचो वॉशिंग मशीन जालो तो व्हिडिओ टू क्लीन अप द इमेज ऑफ BJP. आय डोंट नो, इट इज फॉर पीपल टू जज अँड डिसायड दॅट पार्ट ऑफ इट. व्हिडिओ क्लियर कट दिसता सेकंड व्हिडिओन. इज वेरिंग ग्लासीस अँड इज रिडींग इट आनी आय थिंक एवरीथींग हॅज टू बी प्रोब्ड as far as this entire second video is concerned. I am going today as if I am going to be treated as an accused. I don't know what is going to be the course of the day of investigation as far as this crime is concerned. पण आज ऑपोजिशनाचे प्रत्येक जाण जे हांगा आयल्यात, काल आयिल्ले आनी जाणी आज लोकांनी सपोर्ट केलो, एक्टिविस्ट जे आसा, सोशल एक्टिविस्ट आसूं, NGOज आसूं, तांणी काल हांगा प्रेजन्स रावन जे सपोर्ट दिलो तातूंतल्यान एक उत्साह निर्माण जाता की वी विल स्टील फायट अगेन्स्ट दीस गव्हर्मेंट इरिस्पेक्टीव ऑफ वॉट एवर प्रेशर इज ब्रॉट अगेन्स्ट अस. जो सेकंड व्हिडिओ येयला तो खंय तरी प्रेशरा अंडर येयला कसो दिसता तुमकां? पळय, जेन्ना चीफ मिनिस्टर म्हणटा आमी सिद्दीकीक 2 ते 3 दिसां पयलीं अरेस्ट केल्लो, SP म्हणटा 2 दीस, मागीर म्हणटा 3 दीस, मागीर DGP म्हणटा 2 दीस 3 दीस, तेन्ना हांवें सांगपाची गरज ना. जर सिद्दीकी वॉज इन कस्टडी ऑफ पुलीस फॉर लास्ट 3 or 4 days, एक तर तो व्हिडिओ येवंक जाय आशिल्लो 3 दिसां पयलीं, नाजाल्यार तो काल जर आयला आनी टायमींग परफेक्टली कोइन्सायडींग विथ माय एंट्री टू पुलीस स्टेशन, which means something was being framed up, cooked up, a made up video has been brought out to clean the image of Bharatiya Janata Party. जांची नांवां सिद्दीकीन पयल्या व्हिडिओन घेतिल्ली. म्हाका कसलोच तातूंत इंट्रस्ट ना त्या जोशुआ डिसोजाक मलायन करपाचो ऑर क्रायम ब्रांचाक ऑर वॉट एवर. हांवें पळोवन धाडूं ना ताका, तो स्वता पळोवन गेल्लो. हांवें फक्त एज अ मिडिया मॅन, आय वॉज नॉट इवन इन द कंट्री. एक कितें येता तें DGPक धाडून दिलें आनी मिडियाकूय दिलें, कारण पुलिसाचेर विश्वास ना. आज परिस्थिती अशी आसा की सिद्दीकी विल बी प्रोब्ड बाय द सेम पीपल whom he has accused. That is surprising today. आज ज्या SP क्रायमाक, ज्या DYSP सूरज हळर्णकराक किंवा बाकीच्यांक ज्या ताणें एक्यूज केल्या, who said that they are responsible for him getting out and escaping the custody of Goa police, आज तेच ताका प्रोब करतले, which is what is very alarming and shocking. म्हणजे हातूंतल्यान पुलिसींग कशी चल्ल्या ती दिसून येता. And person who is a witness is being now treated like a criminal. That is me. So I think for people to decide today. आमी देवान विश्वास करता, ज्युडिशरीन विश्वास करता, गणांचेर विश्वास धरून हांव भितर वता. म्हजो लोकांचेर विश्वास आसा आनी तांच्या साथाचेर विश्वास आसा.
सोशल मिडियान पयलें आमी सगळे कडेन पयलें कशें लोकांनी रिस्पॉन्स दिला तो. अमित बाब, म्हाका सांगा, तुमकां तुमकां this is the second day you have been called. So do you feel this is a ploy to arrest him? Maybe, God knows, you don't know, I'm not scared. आता संवय जाल्या रे, जेन्ना तूं सरकारा विरोधान उबो रावता तेन्ना तुका एक गजाल लक्षात धरून येवपाक जाय, यू हॅव टू बी स्ट्रॉंग एट हार्ट एंड युअर फॅमिली हॅज टू बी स्ट्रॉंग. माय फॅमिली, नॉट जस्ट माय पर्सनल फॅमिली विच इज माय फॅमिली ब्लड रिलेशन, बट माय एंटायर आफ फॅमिली, माय एंटायर अलायन्स फॅमिली, माय एंटायर गोवाज फॅमिली इज विथ मी. कसलो पळय रे जेल कितें रे ती, फालतू गोश्टींक जेलीन वचचें पडत जाल्यार वचया, काय जायना. आमी सदांच म्हणटा दिल्लीन आमी भगत सिंगाचे चेले म्हणून. We are the warriors of Bhagat Singh and we will fight till our last drop of blood. And if I need to go in jail for doing something which is absolutely legal, for having given something to the policing, then be it that way, why not? अमित बाब, तुमकां जेन्ना फर्स्ट व्हिडिओ दिलो तुमकां दिसता की तोच त्याच मनशान सेकंड तो व्हिडिओ फॉल्स काय खरो हांव कोण न्ही सांगपाक. ना पूण व्हिडिओ त्याच आमचे मनशान कडेन सेकंड आयलो, व्हिडिओ आयकून घे. तो व्हिडिओ आमचे कडेन आयलो, आमी DGPक दिलो, आमी तो मिडियाकय दिलो आनी हांव गोंयांत नाशिल्लो. दुसरो जो व्हिडिओ आयला तातूंत तो वक्ल घालून एक स्क्रिप्ट रीड करता अशें दिसता, क्लियर कट दिसता. आनी म्हाका दिसता हांवें सांगून ना, तूं सोशल मिडियाचेर पळय तुमच्या प्रत्येक चॅनलाच्या कमेंटाचेर दिसून येता की तो व्हिडिओ ताका काडपाक लायला कोणी तरी. पयले 3 व्हिडिओ हांवें काल सारके पळयले जाल्यार इट इज व्हेरी नॅचरल हाव समबडी स्पीक्स. हांव तुमचे कडेन उलयता आसतना हांगा पळोवन थंय करता, जेन्ना हांव हांगा असो पळोवन एक कंटिन्यू करता म्हजे दोळे थंयच उरता आनी म्हाका ताजें कितें बरयलां तें वाचतलो जाल्यार चश्मा लागता. त्या व्हिडिओन आनी एक गजाल म्हणल्यार की 17 डिसेंबराक ताणें म्हाका व्हिडिओ धाडले. ते 17 डिसेंबराक हांवें एडीट केले आनी तुमकां दिले म्हणून. व्हिडिओ आयिल्ले 15 डिसेंबराक, त्यात जाता तुमकां आयतारा दीस व्हिडिओचे ते मेळ्ळा, ते आमी तुमकां दिला, DGPकूय दिला. तेन्ना कोणी तरी ताका ती स्क्रिप्ट बरोवन दिल्या. ते स्क्रिप्टीन ह्यो चूक जाल्यो की तारख्यो चुकल्यो आनी 17 डिसेंबराच्या मागीर जर तो व्हिडिओ 17 डिसेंबर तो म्हणटा हांवें ते एडीट करून घाला, जाल्यार त्याच दिसा दुसरो व्हिडिओ एडीट करून ताणें तो दुसरो व्हिडिओ त्याच दिसा रिलीज कित्याक करना हो एक प्रश्न आसा. तो व्हिडिओ आनी वकलां घालून करचो पडलो. आनी तो व्हिडिओ काल कोइन्साइड्स विथ माय एंट्री टू ओल्ड पुलीस स्टेशन, वेर आय वॉज केप्ट लायक अ क्रिमिनल, एज इफ इन्वेस्टिगेटेड लायक अ इंटरोगेटेड लायक अ क्रिमिनल फ्रॉम 11 o'clock till about 4:30, 5 o'clock. म्हणजे दीस इज हाव अ विटनेस इज ट्रिटेड. आज विटनेसांनी भिवपाची गरज आसा. तुमकां जर क्रायम खंय घडटा बिडटा असो दिसत जाल्यार द वे पुलीस आर एक्टिंग टुडे, यू शूड नॉट ट्राय टू रिपोर्ट इट टू द पुलीस. यू मायट बी मेड एन एक्यूज. ज्या तरेन आज हे इन्व्हेस्टिगेशन चल्लां, पुलिसाच्या एंटायर एक्शनाचेर डावट आसा. क्रायम ब्रांचाचो SP 8 दीस गायब खंय आशिल्लो हो मोठो प्रश्न म्हाका दिसता तुमी काल ताका करूंक जाय आशिल्लो. पण आय थिंक ही हॅज अवॉयडेड लॉट ऑफ क्वेश्चन्स in his press conference which were asked, very relevant pointed questions which were made. DGP गडबडलो तेन्ना प्रश्न विचारलो तेन्ना काय हाजेर आनी ओगी रावलो की सायलन्स आर एक्चुअली गोल्डन वर्ड्स. क्वेश्चन रिमेन्स इज द टायमींग ऑफ दिस व्हिडिओ. सो सोर्स, टायमींग, ऑथेंटिसिटी ऑफ सेकंड व्हिडिओ हॅज टू बी प्रोब्ड एज मच एज आय एम बींग प्रोब्ड. सो तो व्हिडिओ खंयच्यान आयलो गोंयांत, कोणाक मेळ्ळो आनी कोणी तो तुमचे कडेन पावयलो हो सोर्स प्रोब करपाक जाय. जितलो म्हाका प्रोब केला तितलो आय विल गो. आनी साम दाम दंड भेद म्हणटात, ही ट्रीक खंय तरी यूज करता कशें तुमकां दिसता? कित्याक पयलीं तुमकां ऑफरी केल्ली कशें आसा, साम दाम दंड भेद हे चाणक्य नितीन बरयला. अर्थशास्त्र आनी चाणक्य निती, प्रत्येक मनशान चाणक्य निती वाचची. म्हाका गिफ्ट चाणक्य नितीचो बूक म्हज्या बायलेन गिफ्ट केल्लो, चाणक्य निती म्हणून. तो हांवें खुबदां वाचला. आमी गिताय वाचल्या, आमी रामायणय वाचला, हांवें महाभारतूय वाचला, त्याच बरोबर हांवें बायबलूय वाचला. आनी प्रत्येक ह्या पुस्तकान एकूच गोश्ट बरयल्या की सत्याचो विजय हो जाता. आनी जी गोश्ट वायट आसता, वायट प्रवृत्ती आसूं, फटेपणां आसूं, ह्या प्रत्येक गोश्टीचो नाश आनी विनाश हो एक दीस अटळ आसताच. आनी सत्याचो विजय जातलो, सत्यान आमकां विश्वास आसा. आनी म्हाका म्हजेर विश्वास आसा, म्हज्या फॅमिलीचेर विश्वास आसा. आनी सगळी फॅमिली जी हांगा आपलो टायम काडून दीसभर हांगा क्रिसमसाची ईव आसा, देर आर सो मेनी ऑफ माय कॅथलीक फ्रेंड्स ऑल्सो गोय हियर, वीच शोज द फेथ दॅट दे हॅव पुट इन मी. दे आर सो मेनी ऑफ माय वेल विशर्स. आज म्हाका दिसता काल आनी आयच्या भितर देवाक फूल घालपी म्हजे कितलेशेच फॅमिली मेंबर फ्रेंड आसा. तांणी सांगलां सत्य आसा, जर आमी पलेकर सत्या बरोबर आसा
जाल्यार कांयच जावपाचें ना, कांयच हार्म जावपाचें ना, आनी आय एम नॉट एनीवे स्कॅर्ड. मी एक क्वेश्चन आसा फ्रॉम दॅट व्हिडिओ वूड लायक टू आस्क ही सेज 4 व्हिडिओ धाडले म्हणून आनी मागीर म्हणटा तो सडनली फेक व्हिडिओ. आय रियली डोंट नो रे बाबा. पयलीं म्हणजे पळय, हांव म्हणना तो तुजो डिसोजा इज इनवॉल्ड इन समथींग ऑर एनीबडी इज इनवॉल्ड इन. आय हॅव ओनली सेड दॅट दीस व्हिडिओज हॅव कम अँड दीस व्हिडिओज आर बींग गिवन. सोर्स ऑफ दॅट व्हिडिओ ताणें काडले, कित्याक काडले, फटींगपणाचे कित्याक केले, म्हाकाच कित्याक धाडले, आनी कोणाक कित्याक धाडले, पुलिसांनी प्रूफ करचें. पण त्याच बरोबर हेंय प्रूफ करचें की सेकंड व्हिडिओ ताणें खंय काडलो, तो कोणाक धाडलो, तो काल हांव भितर सरता आसतना पुलीस स्टेशनानूच कित्याक आयलो, ह्या गोश्टीचेर कितलेंच इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. सो कोणी कोणी पयलीं पब्लीश केलो तो व्हिडिओ, खंयच्या सोशल मिडियाचेर आयलो, तांकां सगळ्यांक काडचें पुलीस स्टेशनार. तुका व्हडलें तशें सकाळीं 11 हांपोवचें, सांजचे 5 पर्यंत दवरचें, च्या कॉफी दिवची तांकां. आतां चणे भिकणांय मेळटा हांगा, तीय दिवची तांकां आनी तांकां धाडचें. आय थिंक दॅट इज हाव इट शूड बी. द रुल्स ऑफ गेम शूड बी सेम टू एवरी इंडियन सिटीजन. I am Indian citizen. Arbitrariness should not be that I should be hanged for no fault of mine. And the people who are in the same vehicle or same car should be kept separately. Everybody should be treated equally before law. I am only seeking to police to seek equality before law. म्हाका हाडले तशेंच कालचो व्हिडिओ खंयच्यान गोंयान निर्माण जालो, खंयच्यान आयलो, हाजो सोर्स तांणी फायंड आउट करचो. आनी तातूंत भितर जे स्टेटमेंट केले ते लोकांक हरशीं म्हणून कळपाचें. दोनी सायड बाय सायड तुमी एनालायज करा आनी दाखोवन दिया लोकांक की हाव दीस 2 व्हिडिओज एक्चुअली शोज द फॉल्सिटी ऑफ द सेकंड व्हिडिओ. बट लेट द पुलीस प्रोव इट. आय एम गोइंग. आम आदमी पार्टी जिंदाबाद. आम आदमी पार्टी क्वेश्चन आस्क्ड टू मी इज वाय अमित पालेकर. आज एकूच मनीस असो आसा अशें दिसता म्हाका, आनी आमची पार्टी एकूच अशी आसा, आनी वी आर हीट अलायन्स पार्टनर्स. वी आर टेकिंग अप इश्यूज वीच आर पोकिंग द गव्हर्मेंट. ते खंय तरी तोपता दुखता आनी तो कांटो काडटलो जाल्यार अमित पालेकराक कुशीक काडल्यारूच तो कांटो सायडीक सरतलो. अमित पालेकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अमित पालेकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अमित पालेकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. पुढे असताना हात पुढे